होसेया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप। देखून हांव तिका बुलयतलो आनी तिका अरण्यात व्हरतलो आनी मोवाळायेन तिचे कडेन उलयतलो। ती तरणाटी आसली तेन्ना इजिप्तांतली ती भायर सरली तेन्ना जशी ती म्हाका आयकताली तशी आतां ती म्हाका आयकतली। त्या दिसा उलयता तो सर्वेस्पर, तूं म्हाका म्हजो पती म्हणटली, तूं म्हाका म्हजो बाल म्हण आनीक केदींच म्हणची नाय। हांव तुका ससनाक म्हजे पतीन करून घेतलो, प्रामाणीकपणान आनी न्यायनितीन, विश्वासी मोगान आनी काकुळतीन हांव तुका म्हजे पतीन करून घेतलो। वय विश्वासीपणान हांव तुका म्हजे पतीन करून घेतलो आनी तेन्ना तूं सर्वेस्पराक वळखूंक पावतली। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार। श्लोक। सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळटदार, दिसान दीस हांव तुजी स्तुती करता, तुझे नांव हांव वाखणटां सदांकाल आनी ससनाक। सर्वेस्पर व्हरतो, स्तुती ताका फावो, ताचे वडवीक आटापूंक नजो। श्लोक। सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळटदार, संतत संततेक परगडता तुज्या कृत्यांची वडवीक आनी तुज्या विस्मीत करण्याचे करता वर्णन। तुजी किर्ती तुजे महिमेचो परजळ, तुज्या आसर्यांचो करता हांव नियाळ। श्लोक। सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळटदार, ती वर्णितली तुज्या भिरांकूळ कृत्याची पदवी आनी हांव परगडतलो तुजी वडवीक। ती करतली उगडास तुज्या अपरिमीत बरेपणाचो आनी उल्हासान गायतली स्तुती तुज्या नितीवंतपणाची। श्लोक। सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळटदार, सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळटदार, रागार जावंक सवकास माया मोगान भरलेलो। सर्वेस्पर सगळ्यांक उदार, सगळ्या ताच्या रसनाचेर आसा ताची दया। श्लोक। सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळटदार, सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। अशें जेजू तांचे लागीं उलोवन आसता सिनेगोगाचो एक अधिकारी ताचे सरशीन आयलो आनी ताच्या पांयां पडून म्हणालो, सायबा, म्हजे दुवेन आतांच प्राण केलो, तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती जीव जातली। जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताच्या फाटल्यान गेलो। तो वेताना 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टोन आसली एक स्त्री ताच्या फाटल्यान लागीं सरली आनी ताच्या आंगवस्त्राचे पोंत तिणें आपडलें। फकत ताचे आंगवस्त्र हांव आपडीन जाल्यार हांव बरी जातलें म्हणून तिणें आपणा इतल्याक चिंतलें। जेजू फाटीं घुंवलो आनी तिका पळोवन म्हणालो, धैर्य घे धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली। आनी तेच घडये ती स्त्री बरी जाली। जेजू शेकी अधिकाऱ्याच्या घरा येवन पावलो, थंय आसल्या पिरलोक वाचप्यांक आनी गडबड करून आसल्या जम्याक पळोवन तो म्हणालो, तुमी सकड भायर वसा, चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या। तवळ ते सकड ताका हांसा लागले। लोकां जम्याक भायर करतस जेजू भितर गेलो, चलयेचो ताणें हात धरलो आनी ती चली उठली। हे संगतीची खबर त्या गांवांत सगळ्यान विस्तारली। देवाचे उतर हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता।